सारक्या तू एक मनशांक बरें सांगलें आतां की हो जो पळय भक्ष सोदपी पळय मनीस आसा तो ताका इल्ली माया लायता, होय ताका इल्ली प्रतिश्ठा दिवपाचो प्रयत्न करता. कितें जाता घरान खुबशे चली भुरग्यांक न्ही मातशी उवेखणी जाता, तूं सारकें करना, चल्याक इल्लें बरें करपाचो प्रयत्न जाता. अशा वेळार ते माया भायर सोदता आनी मागीर अशे तरेचे लोक हय हांव म्हणटा कितें तर एक सुजाण पालकत्व हांव सदांच पालकां कडेन मागता की तुमी भुरग्याचें पालन पोशण करता म्हणजे कितें करता इज माय क्वेश्चन. ती म्हणटा कितें 1 ते 8 वर्सांचेर सायकोलॉजी कंटिन्युअसली सांगता भुरग्याचेर 0 ते 8 वयोगटां प्रमाणे ताज्या मानसिकतेचेर जे जे संस्कार जातले ते फुडें क्रिस्टलायज जावन वतले हें कायम सांगतात. पालकांक हांव विचारता भुरग्यांची तुमी काळजी कितें घेता, भुरग्यां बरोबरच्यो तुमच्यो एक्टिविटीज कितें, भुरग्यां बरोबरचे तुमचे उलोवप वैचारीक हें कितें. ती म्हणटा आमी तांकां खावंक जेवंक दिता, शाळेन धाडटा, बरें शिक्षण दिता, बट तेज्या भायर वचून बरी देख दिवप. तितून येता बाउंड्री हो विशय म्हणजे म्हाजी मर्यादा कशी, हांवें म्हजी मर्यादा कशी राखप, दुसऱ्याच्या मर्यादेचो रेस्पेद कसो राखप हें ल्हान वयान दाखोवपाक जाय. कोलबर्ग सारको एक थियरिस्ट आसा तो बरें सांगता सुरवातीक जेन्ना भुरगें कितेंय करता हाजो निर्णय तें कशें करता पनिशमेंट अवॉयड करपाक, ताच्या नंतर ताजे कडेन सोशल अप्रुवला खातीर तें करता. पयलीं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंटाचेर म्हणटा तो, ताच्या नंतर तो म्हणटा सोशल अप्रुवला खातीर आमी एखादी गोश्ट करता काय करिना. आनी तेज्या फुडें जावन जेन्ना आमी एडल्ट म्हणून विकसीत जाता तेन्ना म्हाका म्हाजी अशी नितीमुल्यां आसता, स्वताची अशी नितीमुल्यां आसता. ह्या भुरग्यांच्या जेन्ना हांव ह्या भुरग्यां बद्दल हांव कन्सर्न कित्याक व्यक्त करता की ही जी ती नितीमुल्यां आसा ती सीमीत जाल्या आनी ती खंय सीमीत जाल्या तर सोशल मिडिया पुरती सीमीत जाल्या. रिव्ह्यूज म्हाका मेळणारे लायक्स कमेंट हाच्या पुरतीच मर्यादीत जावन आमी आमच्यो बाउंड्री विसरत चल्ल्या. ओके, वॉट नीड्स टू कम इन टू अवेरनेस इज दॅट बाउंड्री इशू. हांव कितली म्हाजी मर्यादा कितें, हांव हें एक्सप्लॉयटेशन हो एकूच शब्द जरी घेतलो ओके जाल्यार एक्सप्लॉयटेशन, वॉट इज एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन इज नथींग एल्स पण कित्याक हांव दुसऱ्याचेर वचून अत्याचार करता, दुसऱ्या कडल्यान कितें तरी ओरबडून घेता. किळसवणेंत न्ही हें भितीदायक चित्र. पालकांक सांगता हांव दिस नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट हो विशय. घराघरांनी ह्या केसी बद्दलूच उलयात. भुरग्याक एकदां विचारात, तुमच्या घरांतल्या ल्हानांकूय विचारा, व्हडल्यांकूय विचारा, बाबा रे तुका ह्या बद्दल, हांव उलयलां म्हज्या दोनी भुरग्यां कडेन की वॉट डू यू फील अबाउट दीस. देर इज नो, ते घरा कडेन टॉकूच ना न्ही, कम्युनिकेशनूच ना, बिकॉज दीज आर टबू इश्यूज. कामान बिजी उरता आनी हे पळय मुद्दे आमी उलयतात, मूल्य आमचे व्हॅल्यूज, ते व्हॅल्यूज लॅकिंग आज सोसायटीन.